आणि येदो मोठो जालो तो की ताका आज 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 थोडे जाण म्हणटा तो आमचो लिडर, तो दलितांचो लिडर न्ही. हांव मानपाक तयार ना. बाबासाहेब आंबेडकर हो फक्त दलितांचो लिडर म्हणप म्हणजे आम्ही ताचो संकुचित विचार करता. बाबासाहेब आंबेडकर हो अख्ख्या भारतीयांचो लिडर, अख्ख्या देशाचो लिडर हे आम्ही मानपाक जाय. कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना बरोवपाचो प्रयत्न जालो तेन्ना सगळ्यांचे हांव तागेलें भाशण आयकतालो. काल हांव मुद्दम म्हाका याद जाली म्हणून फाटलें भाशण हांव तागेलें पळयलें पार्लमेंटान. ताणें जेन्ना भाशण केलें पार्लमेंटान, तुमी पळया, हांव नकळो आमचे कितले कार्यकर्ते फाटले काडून पळयता, तुमी पळोवपा जाय. आंबेडकराचें भाशण आयकता तेन्ना तुमकां रडपाक येतलें दोळ्यांतल्यान. ताणें म्हणजे पार्लमेंट स्तब्ध आशिल्लें सामकें. एक प्रायम मिनिस्टर सगळे आशिल्ले. एकल्याक एक जाप काडपाचें आनी हें करपाचें इतलें पिन ड्रॉप सायलन्सान आंबेडकरान भाशण केलें. घटनेचें म्हत्व कशा पद्दतीन कितें केलें हें सगळें ताणें सांगलें. आनी आज जर बारीक समाज सुद्दां जर उबो आसा ह्या देशांत, दलित समाज सगळे जर उबे आसा, ताचें सगळें श्रेय हें साहजीकपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक वता हें आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीन बाबासाहेब आंबेडकराक अत्यंत बरें म्हत्व दिल्लें आसा. खरें म्हटल्यार नरेंद्र मोदीन येतगीर सुद्दां पार्लमेंटा भितर वता आनी एक पयलीं जमनीक हात लावन पांय पडलो तो पार्लमेंटा भितर सरता आसतना. धरतीक म्हणजे जन्मभूमी म्हणटा पळय. आनी दुसरें ताणें कॉन्स्टिट्यूशनाक हात लायलो. कॉन्स्टिट्यूशना पुस्तकाक नमस्कार केलो. हें सिद्ध करता की प्रधानमंत्री मोदी कॉन्स्टिट्यूशनाक अत्यंत चड म्हत्व दिता. आंबेडकराची विचारसरणी आचरणात हाडपाचो सिन्सियर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता हे आमी सगळ्यांनी लक्षात. कोण तरी पुस्तकां घेवन भोंवता, खंय वता थंय पुस्तकां दाखयता, घटना बदलता हातूंत कांय अर्थ ना हें लोकांक सांगपाक जाय. पूण ताज्या जागी म्हत्वाचें हांव मानता की आपले भुरगे पळया. आज आमी म्हणटा की समाज येद्यार जायत चल्ला, समाजांत संस्कार जायना भुरग्यांचेर, आमचे कडेन आदर्श ना म्हणटा. हांव म्हजें म्हणणें आसा की तुमी आदर्श म्हणून बाबासाहेब आंबेडकराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरा. आपल्या भुरग्यांच्या मुखार बाबासाहेब आंबेडकराचें कितें दाखया, पुस्तक दिया वाचपाक किंवा पिक्चर दाखया, तांचे सिरियल पळोवपा लाया. भुरग्यांचेर बरे संस्कार जातले जाल्यार आंबेडकरा सारको उत्कृश्ट मनीस ना. आज आमी भारतीय जनता पार्टी आज आमी याद करता. भारतीय जनता पार्टी हांवें सांगले त्या भशेन ताका अत्यंत बरें ताका भारतीय जनता पार्टीक ताचें म्हत्व समजलें. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीन आज सगळे कडेन आंबेडकराची विचारसरणी कितें हें सांगपाचो प्रयत्न आमी सगळे कडेन करतात. हांव तुमी सगळे दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष आनी सगळे वांगडी तांणी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. हांवें मडगांव मतदारसंघात म्हजे 7-8 कडेन कार्यक्रम आसा. हांव 2 कार्यक्रम करून आयलां. म्हणून हांव ताका सांगलें हांव पयलीं उलयतां आनी वतां, कारण आमचे खंय खंय कार्यकर्ते रावतात. आणि आता दिगंबर कामतीन म्हटल्या प्रमाणे तो फक्त दलित नेतो नासलो, तो भारताचो सगळ्यांचो नेतो जावन गेलो. अशा थोर पुरुषाक आमी आयज वंदन करुया. त्याचे विचार आसा ते आमी सदांच फुडें व्हरया. आनी असो एक उर्जा मनीस ह्या भारतान जल्माक आयलो. आणि आज म्हाका दिसता सगळे देशभर त्याची जयंती साजरी जाता. आणि चड करून आमचे बीजेपी कार्यकर्ते न विसरता देशभर आमची ही जयंती साजरी करता, बाबासाहेब आंबेडकराची याद करता. आज ताका आमी परत एकदा याद करूया आणि आमच्या जीवनात त्याचे विचार हे आम्ही आत्मसात करूया. ही घटना जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां दिल्ली आसा, ही घटना हेच्या पयलीं केन्ना बदलूना. काँग्रेस पार्टी जर सोडली जाल्यार हेच्या आयज पर्यंत केन्ना बदलचें ना. आणि हेच्या मुखारूय ही घटना केन्ना बदलली वचची ना हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. कारण हें काम जें आसा हें काम हो देश बरो चलपा खातीर म्हणून केल्लें काम आसा. आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक आयच्या दिसा सगळ्यांच्या वतीन श्रद्धांजली दिता. त्यांचे विचार आणि काम जे आसा हे आमकां सदांच प्रेरणा दीत राव अशें ह्या समयाचेर मागता. आपल्या जिवना भितर बुद्ध धर्म स्विकारलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान सामाजीक चळवळ उबी केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान घटना बरयली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान समाजाक एकठांय करपा खातीर यत्न केलो. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो केल्यो हेच्या फाटल्यान जें कारण आसा किंवा देश जो आसा देश एकठांय रावचो. आणि त्याच बरोबर सुद्दां आपल्या वांगडा आपूण ज्या समाजांतल्यान आयला त्या समाजांतल्या प्रत्येक मनशाक आपल्या बरोबर व्हरपा खातीर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान प्रयत्न केले. आणि म्हणून जेन्ना हें सांगलें वता की घटना बदलपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करतलो म्हणून, ह्या देशांत पयले फावट जर घटना बदलपाचो प्रयत्न जर कोणी केलो आणि जो केलो तो इंदिरा गांधीन केलो. 1975 जेन्ना इमर्जन्सी ह्या देशांत लायली आणि ती इमर्जन्सी लायल्या उपरांत जे कॉन्स्टिट्यूशनाचे पयले प्रियांबल आसा, म्हणजे प्रियांबल म्हणजे पयली सुरवातीचे पान जे आसा त्या पाना भितर जर कोणी बदल केलो आसत जाल्यार सेक्युलर शब्द हाडलो कोणी इंदिरा गांधीन हाडलो.
बाबासाहेब आंबेडकराक 1990 मेळ्ळे जेन्ना VP सिंगाचो सरकार आशिल्लो आणि अटल बिहारी वाजपेयी तेन्ना मागणी केली, ज्याने त्या सरकाराक सपोर्ट केलो, तेन्ना त्याने सांगलेले की भारत रत्न जो आसा तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक मेळपाक जाय. म्हणजे कितल्या वर्सांनी भारत रत्न जे आसा ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक दिवचे पडले. काँग्रेस पार्टीचो इतल्या वर्सांचो सरकार आशिल्लो, हेचे बद्दल केन्ना काँग्रेस पार्टी उलयना. सहजपणान एखादो बूक हातीन घेतलो आणि सांगले की ह्या बुकां भितर बदल करपाक सोदता म्हणून, पण प्रत्यक्षात त्या बुका फाटल्यान जे कारवाय केल्ली आसा ती कारवाय खरे म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक मनशाक खबर आसपाक जाय. ह्या देशाची दिशाभूल करून, ह्या समाजाची दिशाभूल करून एका अर्थान काँग्रेस पार्टीन इतली वर्सां जे राज्य केले, एससी समाज म्हणप तुमकां एक सादी गजाल सांगता. बाबू जगजीवन राम आशिल्लो, बाबासाहेब आंबेडकरा उपरांत बाबू जगजीवन राम लिडर आशिल्लो एससी समाजाचो. त्या डॉक्टर बाबासाहेब बाबू जगजीवन रामा खरे म्हणजे इंदिरा नेहरू उपरांत नेहरू बरोबर त्याने काम केले, त्याका त्याचो मान सन्मान केन्नाच मिळूना. जेन्ना जनता पार्टी भितर आयलो तेन्ना त्याचो मान सन्मान जो आसा तो बाबू जगजीवन रामाक मेळ्ळा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.